मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हो वेळ असा देवाचे उतर आम्ही काळजंतावन ऐकूनचो वेळ. या घडये जर तुमच्या लागी बायबल आसा जाल्यार उक्तो करा. लुकास एवांजेल 19 अध्याय चॅप्टर 19. हर एक उतर आमच्या काळजांत रिगोदी. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिफ वार्ता. तो येरिकोन तो भितर सरना शहरांतल्यान सोलून वेतालो. थंय जाकेब नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारेस आशेतलो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मोकार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगळी चकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारान देवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सकटां वजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्याक वांटता आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजू ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर मस्त मोलादीक ग्रस्त उतर. कित्याक एकल्या जाकेवाच्या जिवितांत जें बरेंपण मेळ्ळें, बाचावी मेळ्ळी, ही सगळी आमकां मेळच्या खातीर हें वाचप हांगासर दिलां. हें देवाचें उतर आमकां दिलां. पण तुमी सगळीं देवाचें उतर आयकतात, इन्क्लुडींग पाद्र्या सिस्टरां 37 जाणां तांच्या कोवेंतांत सांजेचे मागणें तुमी आयकतात. कितलीशीं तुमी देवाचें उतर वाचतात, आराधनांत वांटो घेतात. तुमी निजायके ग्रेस्त जावन आसात हें तुमकां कळीत ना. जायत्या मापान जेजू लागीं तुमचो वेळ तुमी करशिता. तुमी ग्रेस्त, निजायके ग्रेस्त आसात, पूण तुमकांच हें कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी तुमच्या जिवितांत जी स्पिरिच्युअल एनर्जी आसा, आत्मीक सकत आसा, ती तुमच्या अनुभवाक येते ना. कित्याक येते ना? कित्याक तुमी दुसरी वस्तू स्पिरिच्युअल, तो मागण्याचो मनीस, हो मागण्याचो मनीस, तुमी कित्याक न्ही? कित्याक तुमी तुमकांच म्हणनात हांव मागण्याचो मनीस, हांव मागण्याचें मनीस, हांव जेजूचें मनीस? कित्याक म्हणनात? कित्याक म्हळ्यार तुमच्या लागीं आसची स्पिरिच्युअल एनर्जी लीक जाते आसा. आत्मीक सकत, दैवीक सकत कितें तुमकां मेळटा, कृपा मेळटा, ती कृपा, देवाची कृपा सदां न्हीत हर एका घडये लीक जाते आसा. चिंतया, आतां एक टॅप, तें उदक एकच ड्रॉप लीक जाते आसा. तुमी कितें करतात? इमिडिएटली वचून बंद करतात. कित्याक? तुमी टॅक्स भरचे, तुमच्या घरचें उदक तुमकां कितलेंय करशीत पूण ना. कित्याक तें वचून तुमी बंद करतात? कित्याक म्हळ्यार इट्स एनर्जी, इट्स एन एनर्जी. एक फावटी ती लूज जाली म्हळ्यार वेस्ट जाली, ताचे उपरांत परतून ती आरून फाटी हाडूंक जायना. वॉटर, उदक, तशेंच हेर संगती कितें रिसोर्सस आमच्या भोंवतणी आसात, हर एक मोल आसा. ते एक फावटी ती एनर्जी वेस्ट जावन गेली, परतून तुका फाटी हाडूंक जायना. देखून तूं कितें करताय? टॅक्स तूं भरूंक पुरो, तुज्या घरचें उदक जावंक पुरो, पूण वेग्गी वचून लीक जायनातले बंद करताय, वा फुटला जाल्यार पायप तो सम करताय, रिपेरी करताय. पूण मोगाच्या भावांनी भयणी, तुज्या जिवितांत आत्मीक एनर्जी कितें आसा, दैवीक एनर्जी कितें आसा, दैवीक कृपा कितें आसा, सदां न्हीत लीक जाते आसा, लीक जाते आसा. तुमकां कळीत नासले पर्यंत लीक जाते आसा. चिंत्या, तुमी आंगडे गेल्यात 1 किलो साकर हाडूंक, पूण साकर घालून दिल्लो तो लोकटो कितें आसा, तोटो कितें आसा, ताका एक बारीक बुराक जाला. तूं आंगडींतल्यान घरा येयचें जाल्यार कांय ना, तुज्या हातांत लोकटो मात्र आसा, तोटो मात्र आसा. कितें फायदो? साकर सगळी गळोवन गेल्या. This is what happens with most of the priests, sisters, religious, all the people who say that they pray. कित्याक? कशें ती लीक जाते आसा? What is that?
leakage. How does it get leaked? Your divine energy. वाईट सवय. सिंपल. बॅड हॅबिट्स कोणाला गिनात बॅड हॅबिट्स? हर एक लागी बॅड हॅबिट्स असतात. एक ना एका रितीन आम्ही खंयच्याय एका सवयेक लागून आमची डिवायन एनर्जी, स्पिरिच्युअल एनर्जी, दैविक कृपा आम्ही होगडयते आसां. रिमेंबर दॅट वी आर लूजिंग एनर्जी. खंयची ती बॅड हॅबिट, खंयची ती वाईट सकत वटली नाही, वटली सकत काही वटली काही बॅड हॅबिट्स नाही जावंक पुरो. आता रिलिजियसांक सिस्टरांक पाद्रांक वटली बॅड हॅबिट्स कितें आसूंक पुरो? वटली नाही. वामागण्याच्या मनशांक कितें वटली कितें वायट सवय आसा की ना? सिंपल स्मॉल. पळया गीतांतलें गीत चॅप्टर 2 वर्स 15 हें उतर सारकें उडास. थंयसर प्रेमी प्रेमिका लागीं म्हणटा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडा लागीं म्हणटा, आमचे खातीर कोल्यांक धरा, धाकट्या कोल्यांक धरा, आमच्या दाका मोळ्यांची ते देसवाड करतात. कित्याक? आमचे दाका मोळे पिकल्यात, फुल्ल्यात. तो कितें सांगता थंयसर? दाका मोळो आसा, तांचे रिलेशनशीप, तें जिवीत, रिलेशनशिपाचें जिवीत आसा. आमच्या आनी देवा मदलें रिलेशनशिपाचें एक जिवीत आसा. ताका देव वय घालता, देव रक्षण दिता, देव कवच जावन रावता. पूण आमी दाको मोळो इतलें सेक्युर्ड आसल्यार आमच्या ल्हान सवयेक लागून आमचे भितर कोले रिकतात. हे हांगासर म्हळ्यार धाकट्या कोल्यांक धरा. धाकटे कोले म्हळ्यार ते गात्रान मस्त ल्हान, एका पटी दाखो म्हळ्यार ते रिगले जाल्यार खंयच्यान रिकतात म्हणून सांगूंक जायना. कितले व्हडले फेन्स गेल्यार खंयच्यान पण ते रिकतात. मस्त ल्हान ते, आनी तुमकां धरूंक जायनात. धरूंक कश्ट आसा ते इमिडिएटली खंयच्यान पण ते देंवतात. असो अर्थ इतलोच. एक दोन बुडाचे जाल्यार ताका काही व्हडले वादळ येवन मारीचे म्हणून ना. दोन बुडाचे जाल्यार एक बारीक एक बुराक पुरो. इट इज इनफ दॅट यू हॅव अ व्हेरी स्मॉल बॅड हॅबिट अँड दॅट हॅबिट विल रुईन युअर एनर्जी, स्पिरिच्युअल एनर्जी. जी कृपा देवातावन इतली तूं घेताय तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या जिवितांत, तुज्या आत्म्यांत, ती हर एका दिसा लीक जावंक एक ल्हानशी बॅड हॅबिट जावंक पुरो ती भोंवता. देखून मगाच्या बाबानी भयणी जाकेव जाणा आसलो आपणाचें जिवीत सोरपणाचें जालां, आपणाचें जिवीत मोस्करच्यांचोच वेते आसा. कितलो व्हडलो मान ताका आसा जाल्यार पूण ताचें जिवीत हांगासर ताची एनर्जी कितें आसा वेस्ट जाते आसा. उतरांनी करण्यांनी फटोवचें, घात करचो, लेखावरतें लुटचें, हेरांचें सोरचें, हेरांच्या पोटाक मारचें, दया नासतना विदावट एनी मर्सी दुसऱ्याचें कितें आसा तें आपणाचें वणखाण घेवचें. तुज्या जिवितांत कसली वायट सवय आसा चिंतून पळय आयच्या दिसा. ही वायट सवय तुका नाश करते आसा. देवसार न्हय वा संवसारी न्हय, तुजी एक ल्हानशी वायट सवय जावं पुरो तुजें आमाल. परच्या पर दिसा हांव बाळूजीच्या पुरुषांत भिकारण्या कट्टे आसलो. थंयसर एकलो टेस्ला कंपनींत काम करचो. जायत्या वर्सांत हांव ताच्या वर्णाटपणांत आज पर्यंत व्हडले पोस्टार आसचो आयलो. म्हाका वळख मेळोंक ना. 4 वर्सां पयलीं ताका मेळ्ळा. पोरपोर पळयतना म्हाका सडन वळख मेळोंक ना. ताचे दोळे तांबडे जाल्यात, ताची कात सादारण धवी जाल्या, सगळो खामता. हांवें विचारलें कितें जालें? तो म्हणटा ना फादर इल्लेशे ड्रिंक्स सड जाले ह्या दिसांनी, इल्लेशे ड्रिंक्स इल्ले म्हणून सड जाले. हांवें सांगलें यू आर रुइनिंग युअर लायफ. आय डोंट वॉन्ट टू लूज यू. यू आर अ गुड पर्सन. तूं बरो मनीस. जायते बिस्प, जायते या जगताचे फ्रेंड्स, पूण कोणी ज्या ताच्या एका वायट सवय घडये ताणें हेल्प मागोवंक ना, कोणी हेल्प येवंक ना. पळया एक बरो मनीस, सोबीत मनीस, एक मागणेंत आसचो मनीस, सगळ्या सांगता बरें नासचो मनीस, दान दम करचो मनीस असो ताचें जिवीत नाश करून घेता. एक बॅड हॅबीट तुजें सगळें कुटुंब नाश जावंक पुरो. आज तुमी दुबय आसात, आज तुमी इज्रायलांत आसा, आज तुमी खंयच्या देशांनी आसात, बरें जोडटात. 17 करा तुमची एक बॅड हॅबीट तुमचे दीस आयचे कितें सोबीत दीस नाश करूंक वेळ लागना, दळडीरपण येवंक वेळ लागना. देखून 17 नासूंक जाय. कोण तुका बायलान एनिमीज आसा, तो बिझनेसांत कोण पार्टनर आसा तो नाश करता घेवन ना, तें न्ही. तुवें अलर्ट आसूंक जाय. तुजी एक वायट सवय तुजें बिझनेस कंप्लीट नाश जावंक साध्य आसा.
तुझे इन्स्टिट्यूशन कितें आसा तें कंप्लीट नाश जावंक साध्य आसा, तुजें कॅरियर कितें आसा तें सगळें कंप्लीट नाश जावंक साध्य आसा. तुजी एक वायट सवय विपरीत जावन पियेवण्याक पडचें, विपरीत जावन दुसऱ्या संगतीक तुवें करसूचें. जावं पुरो पब्बांत वाज तुज्या विपरीत कितें मजे खातीर तुवें करसूचें, वा जावं पुरो तुजे फ्रेंड्स म्हणून जाता तितलें तांच्या पडल्यान तुवें करसूचें. पळया, एक दीस तुमी नाश जातलात. त्या देखून आज उडास कर. हो जाकीव जेजू कडेन येता पर्यंत वजें वावयतलो ताच्या माथ्यार. पूण जेजूक मेळ्ळेंच ताका एक अनुभव जालो. अनुभव कितें? संपूर्ण तरान तो लायट जालो. एका धाकट्या भुरग्या परी कितेंच टेन्शन नासलो, कितेंच रितीन एक वजें नासलें, एक एक्सपिरियन्स ताका मेळ्ळें. कित्याक जेजूक भेटल्ल्या वेळा ताका बगलें, म्हाका जेजूचें जिवीत जाय, जेजूची शांती जाय, जेजूचो मोग जाय. आनी त्याच घडये तो डिसिजन करता. जावं पुरो आमकां मस्त टायम काण घेत या बॅड हॅबिट्स सुद्दां भायर येवं, पूण हो मनीस त्याच घडये तो एक डिसिजन करता आनी म्हणटा, हांवें कितें लुटलां, कितें वायट केलां तें सारकें करता. आयच्याच दिसा 4 वांट्यांनी फाटीं दिता आनी म्हाका जाय एक लायट जिवीत, विदावट एनी टेन्शन, विदावट एनी वरीज. खंयच्याय रितीचें वजें आसलें जिवीत न्ही, म्हाका सुटकेचें जिवीत म्हाका जाय म्हणटा. तर आज तूं कित्याक फाटीं सरताय? जावं पुरो तूं आम्हालांत आसाय, कितलें वर्सां तो आम्हालांत आसाय, आनी ह्या खातीर तुजीं भुरगीं कश्ट ते आसात, घरचीं कश्ट ते आसात, तुजें कुटुंब नास ते आसा. कित्याक आजून थंयसर लोळटे आसाय. आज जेजू तुका आपयता आनी म्हणटा, तुका लायट जावंक जाय, तो निराशेच्या जिवितांतलो भायर येवंक जाय, कश्टांतलो भायर येवंक जाय. ये म्हजे सरशी, हांव तुका सोडयतां, हांव तुका सुटका दितां. हांव तुजें जिवीत, ह्या संवसारांतलें जिवीत पियोन पूण तुवें पाड करच्या प्रास साश्टीक जिवीत तुका आसा. तुजो आत्मा भोवमला देखीं उडास तर. आनी म्हजे सरशी ये खंडीचा जेजू आयचे दिसा तुका सुटका दिवच्यार आसा. एकडी भर दोळे धांप, तुमी खंयसर आसा थंयसर दोळे धांपून एक घडभर उडास कर. खंयचें तुका एडिक्शन आसा, खंयची तुका वायट सवय आसा, जावं पुरो मोबायलाक चड आनी चड ह्या दिसांनी एडिक्ट जालाय. प्रत्येक जावन पोर्नोग्राफी चड आनी चड वायट पिंतुरां एकामेका आशार पाशार करची, वायट पिंतुरां पळोवची, तांचो टायम वेस्ट करचो. वा जावं पुरो दुबावाची एक पिडा आसा, दुबावाची वायट सवय आसा, सगळ्याचेर दुबाव करचो. जावं पुरो हेरांचेर सदांच दोळो दवरचो. कोण खंय सरवेता, कितें करता, तांचे विशयान हांचे विशयान उलोवन वेळ पाड करचो. जावं पुरो विविध संगतींनी ल्हान वायट सवय आसात, तुजी स्पिरिच्युअल एनर्जी ड्रेन जाते आसा. कितलेंय मागताय तूं, कितलेंय रेतीर करताय, पूण तुका न्हीद जावन शांती मेळटे ना. ती स्पिरिच्युअल एनर्जी एका कुशीन वायट ती लीक जाती आसा. आज माग जेजू लागे, तुजे हात उदार येतवर, तुजे हात उदार येतवर काळी जुकते कर जेजू लागे.